साद्या काळाचो 21वा आयतार. जेराल प्रस्तावन. आज पवित्र सभा साद्या काळाच्या 21व्या आयताराची देवस्तुती संभ्रमता आनी आयची सर वाचपां आमकां जेजू आमकां कोण जावन आसा म्हणले सवाल आमचे मुखार दवरता. पवित्र सभा सा पेद्रूच्या भावार्थाचेर बांदून हाडल्या आनी ती सगळ्या क्रिस्ती परजेक आपल्या सावळेंत वाडयता आनी देवाच्या राज्याचो अनुभव तांकां दिता. तर देवाच्या राज्या विशांत आमकां समजणी दिल्ल्या आनी पवित्र सभेची घडणावळ केल्ल्या आमच्या सोम्या जेजूक आमी कितली वळखता. जेजूचे खरे पाटलावदर आनी पवित्र सभेचे नीज सांदे जावन जेजू आमकां कोण जावन आसा सुवार्ता स्विकार करचें हर एक क्रिस्तांवाचें कर्तव्य जावन आसा. आमच्या देखीवंत जिणे वरवीं हेरांक जेजूची वळख दिवंक आसा अशें आमचें दिसा दिसपडतें जिवीत सुवार्थेक साक्षी जावंक आसा. देवाचो साल्वसांवाचो संदेश सगळ्या मनशाकुळाक परगट करूंक आसा. तर जेजूक संपूर्ण जाणा जावंक आनी ताच्या आदर्शा चलूंक ह्या संभ्रमांत करपा मागया. पयल्या वाचपाक प्रस्तावन. आमचो देव सत्यवंत तरी किरकोळ्यांचेर आपली काकुळतीची आनी मोगाची दिस्त लायता. अस्कत मनशांक ताचें येवजण कार्यगत करूंक विजता. जेजू सा पेद्रूक सर्गी राजाच्यो चावयो दितलो म्हणलें नव्या सोल्ल्यांत आमी आयकता. पूण आदी फुडेंच पोरन्या सोल्ल्यांत हाच्या विशयांत प्रवाद केल्लें आमी आयकता. तर कसल्या चावया विशयांत इजाया प्रवादी सांगता तें आतां आमी चीत दिवन आयकुया. दुसऱ्या वाचपाक प्रस्तावन. आयचें दुसरें वाचप सा पावलूचें अर्गां गीत जावन आसा. जेजून ताका आपलो धर्मदूत जावन वेंचल्याक आपले उपकारी म्हूण तो दाखयता आनी देव सगळ्या सृश्टेचो रचणार आनी ताचे वरवीं सर वस्तू अस्तित्वाक येता ह्या पासून मनशान जाणा जावंक नासले गूट देव उगडापे करता म्हणलें कळयता. तर देवाचें वर्तेपण जाणा जावंक प्रेरण दिवचें हें उतर आतां आमी चीत दिवन आयकुया. सुवार्थेक प्रस्तावन. चरित्रेच्या विविध हंतांनी सबार जाण्याऱ्यांनी आनी भाग्यवंतांनी आपणाकच सवाल विचारला जेजू आमकां कोण जावन आसा. पूण आयच्या सुवार्थेंत सेजारिया फिलिपींत जेजू आपणा विशांत जाणा जावंक आपोस्तलांक विचारता. तो कसलीं सवालां विचारता म्हणलें आयचो वांजेल उगडापे करता तें आतां आमी चीत दिवन आयकुया. भावार्थ्यांची प्रार्थना. पयलें पवित्र सभे पासून सर्गींच्या बापा पवित्र सभेचे वडील जावन आसचे पापसाहेब बिस्प याजक आनी धार्मिकांनी तांच्या ताब्यान दिल्ल्या लोकांक क्रिस्ताची खरी वळख दिवंक ताणें पेचाडिशें तांकां तुज्या ससायेन भर म्हूण मागता. दुसरें देशा पासून मोगाळा बापा आमच्या राजकीय फुडाऱ्यांनी मनशा जिवाचे हक उखलून धरूंक धर्मा नांवान लोकांचे वांटे फांटे करिनासतना सर्वांक एकाच नदरेन लेखूंक आनी प्रगतीच्या मेटांनी देश चलोवंक तांकां तुज्या जणवायेन भर म्हूण मागता. तिसरें पिडेस्तां पासून मोगाळ दयाळा बापा पिडेस प्रायस्त आनी निर्गतिकांनी जिवितांत भरवसो सांडिनासतना जिवीत तुजें देणें आनी जिविताचें सगळें चड उणें तुजी कुशी म्हणलें समजून जिवंक तांकां तुज्या कुरपेन भर म्हूण मागता. चवथें भुरग्यां आनी इवजणां पासून विस्वासी बापा आमच्या भुरग्यांनी आनी इवजणांनी जेजूची खरी वळख जिवितांत घेवंक अशें ताच्या आदर्शा जिवीत बऱ्या फुडाऱ्याच्या वाटेर चलूंक तांकां तुज्या ससायेन भर म्हूण मागता. पांचवें फिरगस कुटुंबा पासून काकुळदारा बापा ह्या संभ्रमांत भागीदार जाल्ल्या आम्हा सर्वांनी जेजू क्रिस्ताक खरेपणान वळखून ताच्या शिकवणे आनी देखी आमची कुटुंबां बांदून हाडूंक आमकां तुज्या ससायेन भर म्हूण मागता.